आज सकाळी फातोडेचेर नुशीश नायक वो 36 वर्साचो भुरगो ह्या खाडेपार रस्त्यावयल्यान टू व्हिलर घेवन वयतालो आनी अचानक तेन्ना ताका एक गोरवां येयली मदीं आनी ताणें ब्रेक मारलो आनी ताणें गाडयेचो कंट्रोल केलो आनी ताका अपघात घडलो। तेन्ना तेज्या तकलेक मार बसलो आनी तो सिरियस इंजर्ड जाल्लो। देखून ताका फोंडेच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हरोन थंयच्यान ताका जीएमसीन व्हेल्लो आनी आयज दनपारां ताका मरण येयलां अशी म्हणून पुलिसांक खबर मेळ्ळा। आनी आमी पळयतात की ह्या खांडेपार केरियान रस्त्यार खुबशीं गोरवां अशीं रातची दिसाची रस्त्यार भोंवत आसता आनी हेंचेर कोणाचोच कंट्रोल ना। सो 2 दीस पयलीं खांडेपार हांगा शुगरकेन फॅक्टरी कडेन एक्सिडेंटान 4 गोरवां मेल्लीं। सो आयज परत खंय तरी गोरवांक लागूनच हो परत एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी नुशीश नायक हो रावपी तरवळे शिरोडा हाणें आपलो जीव गमाविल्लो आसा। खांडेपारच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।